नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगार. खबरो विस्तारान. कोंकळेचो 15 जुलय 1583चो उठाव गोंयचो नॅशनल वॉर मेमोरियल दीस म्हणून आयटले. 35व्या घटक राज्य दिसा मुख्यमंत्री उलयलो. कोर्ट कामकाजाक प्रादेशीक भाशांच्या वापराक केंद्राच्या फुडाकाराची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केल्या. गोंयच्या आदल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांचो तशेंच गोंयच्या अर्थीक सामाजीक उदरगतीक योगदान दिवपी कंपन्यो संस्थांचो सुवाळ्यांत भोवमान जालो. भूई माझी धरतरी माय माझी अस्मिता दौरुया जपून राही केबाई मोर जाई म्हाळसाई सायबिनीचे रूप जे गोंयचो 35वो घटक राज्य दिसाचो खासा सुवाळो राजभवनार मोठ्या दबाज्यान जालो. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर धरून माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मेरेन 12 मुख्यमंत्र्यांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. आता दर वर्सा ह्या दिसा असो सुवाळो आनी भोवमान जातले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. तेजी आत्ताची सुरवात जाल्या. येता त्या प्रत्येक घटक राज्य दिसा अशाच पद्धतीचो ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या उदरगतीत आसा तांचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले. फाटल्या एका कार्यक्रमात हांवें म्हटलें की हायकोर्टात सुद्दां आमकां कोंकणीचो वापर जावप हे गरजेचें आसा. आनी ताज्या उपरांत रोखडेच आमची जी चीफ मिनिस्टर आनी चीफ जस्टीस कॉन्फरन्स दिल्ली हांगासर जाली. भोवमानीत पंतप्रधानान तेच उतर फुडें व्हरता आसतना म्हणजे रिजनल लँग्वेज ही कोर्टांनी येवपाक जाय हो विशय फुडें व्हेलो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. केंद्र सरकारान नॅशनल वॉर फॉर मेमोरियल हांगासर प्रत्येक दिसा म्हणजे आपल्या राज्यांतलो एक दीस नॅशनल वॉर फॉर द मेमोरियल हांगा दिल्लीक येवन मनोवचो आनी थंयसर आयदर मुख्यमंत्री मंत्री नाल्यार राज्याचो प्रतिनिधी नॅशनल वॉर फॉर मेमोरियल्स हांगासर वयचे आनी थंय आदरांजली दिवची हो तेंच्यांनी एक फर्मान काडला. तेंच्यांनी एक जाहीर केला प्रत्येक राज्यांनी आपलो दीस डिक्लेअर करचो. आयच्या दिसा आमी 15 जुलय हो दीस आमच्या कुंकळेच्या हुतात्म्याच्या यादीक राष्ट्रीय स्तराचेर हो दीस जाहीर करता. During the last 34 years, our Goa has not celebrated it, and anyway, this year, our Pramodji and his team has taken the initiative, and I am congratulating them for this great endeavor. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊन धर्मांतराचो मुद्दो काढलो. गोंयांत खंय अजून धर्मांतर चल्ला. या भूमीवर 450 वर्ष अनन्य असे अत्याचार झाले. धर्मांतराच्या अग्निदिव्यातून गोव्याला जावं लागलं. अजूनही धर्मांतराच्या काही गोष्टी चालू आहेत. आज या सगळ्यावर मात करून गोवा आपले पाय घट्ट रोवत दिमाखाने उभा आहे. गोंयच्या घटक राज्या दिसाक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसोच काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन गोंय आनी गोंयच्या लोकांक परबी दिली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या नव्या राजभवनाच्या राजकारण करतल्यांनी विशय पयलीं समजून घेवचो. वगीच लोकांची दिशाभूल करची न्ही. राज्यपालाची शिटकावणी. राजभवनाच्या कामाच्या खर्चाचें कशें कितें तें खंय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आनी राष्ट्रपती पळयतात. विरोधकांचें असलें वागणें खंय लोकशायेक बरें न्ही. पोन्न्या राजभवनांत खंय कसलोच बदल जावचो ना. I am sorry to say that in Raj Bhavan issue, whether a Raj Bhavan is required or not, the basic, not only teaching, basic information is lack for certain political leaders in Goa. I am very sorry to say that. In Goa, there is a proposal. And the funding also, I was the governor of Goa.
prior to that, this was the governor of that Mizoram. Mizoram constructed a Raj Bhavan. For that spend money from where? From the Central Planning Board as allotted and given the money. Here also some proposal is there, they are taking initiative, but I am sure that the present Rashtrapati ji is very much interested, and he told me that you proceed in that direction. So state, we are going to get it. It's monetary aspect, state or central, that Chief Minister and our Prime Minister or Rashtrapati, they discuss and decide. If you want, you can invite opposition leader also along with you. बरी साधन सुविधा दिल्यार बरे खेळगडे तयार जातले. खेळा मंत्री गोविंद मोरगांव सड्यार आधुनिक स्विमींग पुलाच्या उक्तावणाक उलयलो. जुवारी पुलाची एक लेन जुलय सोंपचे पयलीं सुरू जाता. ताका लागून वास्कोकारांचो वेळ वाचवतलो म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयला. मोरगांवचो आमदार स्विमींग पुलाचें श्रेय मोरगांवच्या आदल्या आमदाराक दिता. जितली आमी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी अवेलेबल करून दितले तितले आमचे भुरगे जे आसात ते नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल परजळपा खातीर ते साधन सुविधा जाय जे आज आमी उपलब्ध करून दिल्ले आसा. प्रश्न चाललो अरे कितें आमी लोक समर्पण करता वा कितें आमी करता सरकार करता ते आख्खे गोंयचे लोकांक, ते फक्त मुरमुगांवचे वा फक्त मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वा दाबोलेचे लोकांक वा शेजारी वास्कोचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू हुंयसान येवपाक शकतात. Preference has to be given to locals. So, Mazo under CSR, I am developing a ground with his assistance only at Bogmalo. FC Goa is developing the ground. But that does not mean it is only for the local people. It's also for the everybody should get a chance to also play. The best players, when they come and play, others will get exposure. Standards are taller. The Zuari bridge by before rains, by I think before end of July. In fact, by end of next month, आम्ही एक लेन तयार करता. What a wonder it is going to be. वास्कोसान पणजे तुम्ही सारखे 15-20 मिनिटांनी पावतले. आता वद्दर लागतं ते. आयज जो आयज एक आमच्या भागांत जो स्विमींग पूल जाल्लो आसा तेचे क्रेडीट हांव घेवपाक सोदना. तो स्विमींग पुलाची जे फावंडेशन घातलेलें ते आदल्या आमदारान घातलेलें आनी ते आमदारान हो प्रोजेक्ट हांगा हाडलेलो. सो हांव तेच्या लागून ते क्रेडीट घेवपाक सोदना. म्हापशां तार न्हंयवेल्या पुलाचें उक्तावण जालें. म्हापशाक अर्थीक राजधानी करूंक लोकांनी तेंको दिवचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. एकेकाळची आर्थीक राजधानी आशिल्ली, म्हणजे लोक पुराय बार्देसांतले न्ही तर गोंयभरांतल्यान लोक म्हापशान बार्देसांत तुमच्या हांगासर येताले बाजार करपाक, खरेदी करपाक, वेगवेगळ्यो गजाली. म्हणजे म्हापशांतलो बाजार हो सुप्रसिद्ध बाजार आशिल्लो. तीच आर्थीक राजधानी जर आमी करतले आसत जाल्यार लोकांचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आसा. आमी होलिस्टीक डेव्हलपमेंट ऑफ द म्हापसा सिटी हाजे करपा खातीर आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी एकदा कन्सल्टंटाचो प्रोजेक्ट रेडी जालो काय पुराय म्हापसा शहराचें कशा पद्दतीन ब्युटिफिकेशन करपाचें इन कन्सल्टेशन विथ म्युनिसिपालिटी. I wish the Honorable Chief Minister that he can pull in the bureaucrats, because mostly our activism is in the bureaucracy. आणि ते ओढून काम बेगीन करपाचें and there will be development. I can be sure under his leadership. एकूय दुकान हालय नासतना, एकूय स्ट्रक्चर डॅमेज करी नासतना आमी हो पूल आयज उबो केला. I am humble to say that exactly 6 months we have completed this project as it was promised. गोंयांत वाडट्यो चोरयो, खून आनी बाकीचे गुन्यांव कंट्रोल करूंक आतां टॅनंट पुलीस व्हेरिफिकेशन सुरू केलां. सारके डॉक्युमेंट दिनासतना भाड्याच्या घरांनी रावपी भाडेकरूंक भितर ओडोवपाचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश. सारके डॉक्युमेंट घेनासतना रूम भाड्याक दिवपी मालकाचेरय खंय कारवाय जातली. पोलिसांचे घरोघरी व्हेरिफिकेशन सुरू. व्हेरिफिकेशन जाले उपरांत खंय क्रायम देंवतली. गोंयांत चोरयो, खून असले गुन्यांव फाटले कांय दीस वाडल्यात. हे चडशे गुन्यांवकार खंयच्या ना खंयच्या भाड्याच्या घरांनी रावतात. घरकार पयशांच्या आशेक कोणाकूय रावंक दितात. ही गजाल मतीन धरून आतां सरकारान टॅनंट व्हेरिफिकेशन सुरू केलां. सारके डॉक्युमेंट दिनासतना रावतल्या भाडेकरूंक भितर ओडोवपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान दिल्यात.
घर मालकांचेरूय कारवायेची मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी. गोंयांत सध्या क्रायम रेट हे चालूच आसा, चोरयोय जाता लोकांच्यो घराघरांनी, तेजेर पुलिसांक कितें स्ट्रीक एक्शन बी आसतली तांकां घेवपाक. आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन ॲक्ट ऑलरेडी चालू केला. सगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ज्या ज्या जाग्यार ज्या कोणाच्या घरांनी रुमांनी रावता तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशन्स करपाचें चालू केलां. त्या खातीर आनीक थोड्या दिसांनी ह्या चोरयो आनी ह्या विशयाचेर पूण बेश्टो गोंयांत रावता पळय न्ही विदावट कांयच परमिशन नासतना तांकां अशा पद्दतीन धरून भितर उडयले वयतलो हांव तुका सांगता. कारण आमी जर क्रायम रेट जर म्हणजे डेली खंयची तरी एखादी चोरी जाता, खंयची तरी आनी कितें जाता, अशे इन्सिडंट्स हे खपोवन घेतले वयचे ना. आनी ताका लागून ऑलरेडी हांवें पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां. तुमी त्याच बरोबर म्हणजे काल पयर रिपोर्ट करिना फुडें विदीन 24 hours जो म्हापशेचो इन्सिडन्स आमी डिटेक्टूय केलो. त्या खातीर अशा पद्दतीचे स्ट्रिक्टली एक्शन घेवप सुरू जालें. ऑफकोर्स कोणी जर टेनंट बेश्टे दवरले आसत पुलीस व्हेरिफिकेशन करून आसत जाल्यार कायद्यान आमच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन एक्टात ताका तेजेर फायनूय पडटली आनी तेंचेर एक्शनूय जातल्यो. त्या खातीर हांव म्हणटा घरान कोण जर भाड्याक दवरता, कोणाच्या घरान रुमाक रावता आसत जाल्यार तांच्यांनी पुलिशेक इन्फॉर्म करात. आमचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाक सुरवात केले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. पंचायतीची वेंचणूक फुडें धुकलूंक जाय जाल्यार सरकारान योग्य कोर्टा मुखार वचून मान्यताय घेवची. राज्य वेंचणूक आयोगाचो सरकाराक सल्लो. पंचायत मंत्री माविन म्हणटा कोर्टान महाराष्ट्राचे केशींत दिल्लो निकाल सगळ्या राज्यांक लागू. परत कोर्टांत वचपाची गरज ना. पंचायत राज कायद्यांतय खंय टर्म सोंपल्या उपरांत 6 म्हयने भितर वेंचणूक घेवपाची तरतूद आसा. 186 पंचायतींचो टर्म 19 जुनाक सोंपता. ओबीसी आरक्षणाचे घोडे आडकल्ल्यान सरकाराक वेंचणुको फुडें धुकलपाच्यो आसा. मात अधिकृत आदेश अजून काडिल्लो ना. इतल्या मजगतीं पंचायत वेंचणूक फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार राज्य सरकारान योग्य कोर्टा मुखार वचून वेंचणूक फुडें धुकलूंक मान्यताय घेवची म्हण राज्य वेंचणूक आयोगान सरकाराक सल्लो दिला. पंचायत मंत्री म्हणटा गरज ना. म्हाका ती अजून फायल पावना. जे पर्यंत फायल येयना आनी लिखीत येयना आमी तेजेर कांय निर्णय घेवपाक शकना. पूण म्हाका एक सांगपाक जाय, घोडी तेणी ते सारके वाचून आसतले ते जजमेंटा लेटेस्ट जजमेंट येयला तितून व्हेरी क्लियर आसा. इवन महाराष्ट्रात जे डिस्ट्रिक्टान चड पावस आसा थिंगा इलेक्शन घेयना जाल्यार जाता म्हणून सांगला. म्हणजे हेजो मिनींग कितें? सगळे स्टेटीक लागता. ते सगळे स्टेटीक लागता. ते जजमेंटान तेय आहा. हें फकत महाराष्ट्र आनी मध्य प्रदेशूच न्हय, हें सगळे आख्खे इंडिये लागता म्हणून. इवन युनियन टेरिटरी लागता. ते लागता जाल्यार पावस आहा तेन्ना तेणी क्लियरली दिला इलेक्शन घेवपा जायना म्हणून. आतां आमी ऑलरेडी पावसाच्या काळार पावले. सो कशें घेवपा जाता? फाल्यां आमी घेवपा निर्णय घेतलो आनी मागीर लोक विरोध जावपा हें कितें मुद्दम तुमी पावसान घेता कोण वोटिंगा येवपा नाका म्हणून. आनी पंचायत इलेक्शन हांव परत स्पश्टीकरण दिता, आमकां कितें फरक पडटा. इट इज नॉट फॉट ऑन पार्टी सिंबल. इट इज डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल. वेन दे आर सेईंग फॉलो ट्रिपल टेस्ट आमकां फॉलो करूंकूच जाय. आनी क्लियरली थिंगा दिला एक वाक्य आसा, if the dissolution of any panchayat body takes place, then election should be held after the expiry of the terms, not later than 6 months. म्हणजे 6 महिने व्यवस्थित मेळटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. गोवा बोर्डाच्या दावेचो रिजल्ट फाल्यां सांजे 5:30 जाहीर जातलो. 5 एप्रिलाक कोविडाचे शिश्टाचार पाळून एझाम घेतिल्ली. 10वे खातीर 20,500 मायज भुरगीं एझामीक बशिल्लीं. पयल्या आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करूनच खंय फायनल रिजल्ट जाहीर करतले. एकूण 31 केंद्रांनी एग्जाम जाल्ली. घेव एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. कोविडांत आवय बापूय गेल्ल्या अनाथ भुरग्यांक प्रधानमंत्री मोदीन PM केअर्स फंडा सकयल अर्थीक लाव आनी बाकीचो आदार जाहीर केला. ह्या भुरग्यांक सरकार शालेय ते उंचेले शिक्षणा मेरेन आदार करतलो. दर म्हयन्याक नित्याच्या गरजां खातीर 4,000 रुपया, 23 वर्सांचेर 10 लाख रुपया, खेरीज आयुष्मान भारताचो 5 लाखां मेरेन वैजकी खर्च विमो. आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं, जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे. PM केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों
और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। 5 आमदार बीजेपींत वतात म्हणटा ती खंय अफवा। सध्या तशें कांय ना। कोण वता म्हूण खबर आसल्यार खंय सांगात, आपूण तांचे कडेन उलयता। काँग्रेसीचो विधिमंडळ फुडारी मायकल उलयलो। 5 आमदार येवंक सोदतात म्हूण बीजेपीचो गोंय प्रभारी सीटी रवी उलयल्लो। ताचेर मायकलाची जाप। गोंयांत वेगळ्या धर्मांतर विरोधी कायद्याची खंय आनी गरज ना। आसा तो भरपूर पुरो। कित्याक अशें न्यूज चालूच आसता की हे पक्षाचे त्या पक्षान वयता वा तो पक्ष मर्ज जाता। दिस इज ऑल न्यूज विच इज बीइंग स्प्रेड एंड इफ यू हॅव एनी नेम्स हू आर लायकली टू गो और हू हॅव सेड दॅट वी आर गोईंग, आय वूड गो एंड टॉक टू दॅम। आय विल गो पर्सनली एंड टॉक टू दॅम। सद्याक तरी तशें कांय ना। हे सगळो न्यूज गोंयांत खंय नव्या धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज ना। एक्चुअली गोंयांत तेजी गरज ना। गोंयांत तशें असले एक्टिविटी व्हडले मोठ्या प्रमाणात कांय जायना आनी जाता जाल्यार एक्झिस्टींग लॉ आहा। आतां कशी केस बूक जाल्या तशी केस बूक जावनी। तर कोण कितें कन्वर्जन करता, कोण तरी येवन एक कोणाचे हितून प्रेयर मिटींग करता आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक हाडटा थिंगा आनी कन्विन्स करता कन्वर्ट जावपाक, जाल्यार तेजेर केस बूक जावनी। कोण स्टॉप करता ना। एसेंब्लीन बील हाडपाची गरज ना। एक्चुअली गरज ना। देर आर लॉज, देर आर रुल्स, देर आर रेग्युलेशन्स। पुलीस एक्टान आहा सगळे की म्हाका दिसता तो कायदो खूब जालो आनी गोंयांत ही दुसऱ्या स्टेटीच्या भाशेन तशें कांय जायना। पूण येयलो जाल्यार तुमचो सपोर्ट आसतलो काय? वॉट इज ऑलवेज गुड वी वील सपोर्ट। मुद्दाम करून हाडून डिस्टर्बन्स करूंक जायना। बेकायदेशीर धर्मांतराक तेंको ना। असल्या धर्मांतरांनी खंय क्रिस्ती धर्माचें नांव पेड्ड्यार जाता। वी डू नॉट सपोर्ट एनीबडी डुईंग इलिगल कन्वर्जन्स। आतां हितून नांव बदनाम कोणाचें जाता क्रिस्टियानिटीचें आनी म्हाका तुमी दाखोवया खंयचेच इगोर्जेन अशें जाता म्हणून। कोणूच सांगतलो, सगळे लोक सांगतले, इवन हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक सगळे लोक सांगतले जायना म्हणून। सो कोण तरी गोंया भायले येतात थोडे जाण आनी हिंगासोर कितें तरी प्रेयर मिटींग करतात आनी कितें करतात। देर आर डिफरंट सेक्ट्स इन क्रिस्टियानिटी। प्रोटेस्टंट आहा आनी कसले आहा, खूब भाशेचे आहा। सगळ्यांनी आपलो धर्म फुडें व्हरनी, आमकां प्रॉब्लम ना। पूण कन्वर्शन करूंक जायना। तुमी कितें तरी दिवन तेंचे कडेन रेशन ना जाल्यार तेंकां रेशन दिवप, तेंकां रावपाक जागो दिवप वा आनी कितें दिवप, रेंटाचे पयशे फारीक करप आनी तेंकां तुमच्या धर्मान हाडप हें चुकीची गजाल। हे कोण मान्य करता ना। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। एखादी संस्था चलतली जाल्यार पयशे म्हत्वाचे। उच्च शिक्षणाकय पयसो लागता। सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार उलयला। गरजूंक वखदां, वैजकी सामग्री, विद्यार्थ्यांक मजत करूंक म्हूण सुरू जाल्ल्या दूदगळ सावड्डेचे रमेशचंद्र सेवाभावी संस्थेच्या उक्तावणाक गणेश गेल्लो। संस्थेन एक हात मदतीचा उपक्रम सुरू केला। वेगवेगळ्या मळार यशस्वी भुरग्यांचो सुवाळ्यांत भोवमान जालो। संस्थेन ज्या पद्दतीन प्लॅनिंग केल्लें आसा की कोणाकूय समज जर बरें ना जाल्यार हेल्प करपाचें, स्कुलांत शिक्षणीक क्षेत्राक हेल्प करपाचें, हो जो पळय उपक्रम आसा नवीन जो पळय स्टार्ट केला
ह्या आयच्या दिसा स्थापन करून ही संस्था म्हाका दिसता तो हजारो वर्सां चलपाक जाय आनी तो जर समज चलपाक जाय जाल्यार सगळ्यात पयली एक गजाल म्हणजे ती सामकी इम्पॉर्टंट आसा ती फायनान्शियल असिस्टन्स. पयशे असल्या शिवाय खंयचीच गजाल जायना. हांव आतां विचार करतालो जेन्ना हे सगळे पळय आमचे भितर इतले पायलट जाले म्हणटा ते सरासरी 200 वरां तरी पायलटींग केलें म्हणून हांव तेका सांगतालो 400 वरां करपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता 400 वरां करतलो जाल्यार 50 लाख रुपया खर्च आसा. आतां व्हडलो जालो ताका परत कितें तरी दिवपाक जाय तांचे खातीर करपाक जाय. आमची फाटल्यान जी पिळगी आसा ताका आमी मुखार काडपाक जाय. आज ह्या संस्थेन स्थापन करून ही उर्बा ही एक उर्बा मुखार व्हेल्ली आसा. वॉटर बॅट दितले कोणाक जर वॉकर जाय आनी वॉकर घेवपाची कोणाक शक्ती ना तांकां वॉकर दिवपाचें अशें ह्यो ज्यो कांय गजाली आसात त्यो आमी करतले. तेच बरोबर शिक्षणाक जे कोणाक आर्थीक मदत जाय जाल्यार आमी तांकां मदत करतले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.